नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. तुमकां खबर आसतलें की मडगांव ही साश्टीतली ही आमची मुखेल ठिकाण आनी मडगांव ह्या शाराक एक तेंपार गोंयांतली सांस्कृतीक राजधानी म्हणून वळखताले. आनी हाजें कारण कितें की ह्या मडगांवच्या शाराक इतल्यो हाज्या पयलीं सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो की गोंयांतल्यो सगळ्यांतल्यो चडांत चड सांस्कृतीक कार्यावळी ह्या मडगांव शाराक जाताल्यो. आनीक वेगवेगळ्यो संस्था हाज्या खातीर आपले परीन प्रयत्न करताले. आनी त्याच एक संस्थेंतली एक मुखेल अशी संस्था त्या वेळा वयली म्हणजे अप्रूप गोंय ही संस्था. आनीक ही संस्था त्या वेळार वेगवेगळे सांस्कृतीक मळाचेर वेगवेगळे कार्यक्रम करताली. मागीर ते पदाचे कार्यक्रम आसताले, तांचे नाटकां जातालीं. आनीक हातूंतच तांचो आनी एक सगळ्यां व्हडलो एक प्रोग्राम आसतालो तो म्हणजे हिंदी सिने गीत स्पर्धा. आनीक हे सगळें तुमकां सांगपाचें कारण कितें की आतां फाटले 2 वर्सां फाटीं ही तांची स्पर्धा ताणें परत सुरू केल्ली आसा. आनी आतां अंदूच्या 2 ऑक्टोबराक ती स्पर्धा जावपाची आसा. हे सगळी ही संस्था कशी तयार जाली आनीक ही एक तेंपा वयर सामकी गाजिल्ली स्पर्धा कशी जाताली हे हाजे आमी चर्चा करपाक आज आमी अप्रुपाचे अध्यक्ष वैकुंठ बाब फोंडेकारांक आपयला. वैकुंठ येवकार तुका. वैकुंठ, हांवें तुमचे कार्यावळी पळयल्यात आनी एक तेंपार अप्रूप हांची कार्यावळ म्हळ्यार सामके हावसफूल शो जाताले. म्हणजे आमचे विद्यानिकेतन हे सामके भरून वताले आनी तिकेटीनी शो करताले. 500 रुपया त्या वेळार तिकेट दवरताले. सो म्हाका एक हे सांग की तेन्नाचो माहोल आनीक तुमची अप्रूप ही संस्था तयार जावपाचें फाटभूंय कितें आशिल्लें? आमी त्या वेळार जवळ जवळ 82-83 तेन्ना आमी कॉलेज स्टुडंट्स. तुवें त्या वर्सा तेन्ना कॉलेजींत आसतालो. आनी कॉलेजींत वेगवेगळ्यो स्पर्धा जाताल्यो. कला अकादमीची स्पर्धा जाताल्यो, एकांकिका स्पर्धा. आनी आमी ती वांटो घेवं. म्हाका दिसता आमी जेन्ना भितर सरकत पुंडलीक बाबाली पयलीं नाटकां खूब गाजतालीं. एकांकिका सुरू करतालो, बरयतालो आनी ती जाताली आनी बरी जाताली. 85-82 त्या वेळार सुमार 81 तेन्ना आमी कॉलेजींत. त्या वेळार आमचे बरोबर आशिल्लो राजू, आतां तुमचो संपादक आसा, आनी राजू नायक, श्रीधर कामत. हे त्या वेळार सामके आशिल्ले नाटकां बरोवपाक. तेन्ना ताणें एकांकीक बरोवप, आमी बसोवप आनी ती आमी कला अकादमीक प्रेजेंट करप. कला अकादमीत त्या वेळार आमची खुबशीं अशीं नाटकां जालीं. एक राजुले खुरी सुबारकूच जाय ते इतलें पावण्यार पावलें की आमी कला शुक्लेंदू हे नाटकाक आमकां सदांच फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें. खंय खंय केलें तें फर्स्ट प्रायज मेळ्ळा. आनी त्या वेळार हांवें अवसर तो रोल केल्लो, म्हाका एक्टिंगाचें गोल्ड मेडल मेळ्ळें तो युनिवर्सिटी वेळार. सो अशें करता 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 श्रीधर इंजिनियरींग कॉलेजींत पावलो. श्रीधर अशें आमचे कॉलेजींत नाशिल्लो पण आमचे कॉलेजींत येतालो. आनीक तो इंजिनियरींग कॉलेजींत पावलो. ताणें थंय बरोवपाक स्टार्ट केली. आनी कला अकादमी कॉम्पिटिशनां दामोदर कॉलेज आनी इंजिनियरींग कॉलेज अशें जातालें सगळें मडगांवचेच. तेन्ना आमचे खुबशे लोक आमी कितें करता गार्डनाचेर येवन बसताले 82-83 सुमार. आनी गार्डनाचेर बसून आमी त्यो वेगवेगळ्या अशा नाटकाच्यो पदांच्यो खबरी करताले. आनी आमी मोल्या बी अशे पिकनिके वताले ढोलकी बिलकी घेवन. आनी रातचे बसून थंय कोण कोण पदां बरयताले, कोण कोण चाली लायताले आनी कोण कोण म्हणटाले. तातूंत भितर श्रीधर आसा, साई आसा, सोयरू आसा अशें. आनी केतन बी म्हणटा तो रागधारी जाण आशिल्लो, आमचे परस खूब बरो जाण आशिल्लो. आनी त्या वेळार आमी पदां बरयलीं, पदां चाली लायलीं आनी ती पदां आमी चालू दवरली. एक आजचे आमचे जे पळोवपी आसात तांचे आतां आजचे जर आमचे मडगांवचे गार्डन पळयल्यार ताका ते पयलींच्या गार्डनांत कितें चलतालें हाजें योजना. कारण थंय मडगांवचो पयलो जो ऑर्केस्ट्रा सुरू जालो तो गार्डनांतल्यान बसून त्या गार्डनांतल्यान ते हे आमचे कॅसेट लायताले पळय ते आयकून ते करून आनी तातूंत भितर शांताराम नायक सारको मनीस ते आयकून ते चाली आयकून ते चाली कशें बसोवपाचें सांगता. बरोबर, आमच्या गार्डनांत ते म्युनिसिपालिटींतल्यान लायताले. सो ह्या मडगांवच्या गार्डनाचो एक असो वेगळोच एक इतिहास आसा आशिल्लो. हय. सो थंय तुमचें कशें येवप जातालें? आमकां खंय तरी बसपाक जाय आशिल्लें सानवाचे येवन. तेन्ना आमचे इल्ले कोण ग्रूप थंय एकठांय जावपाक लागलो, चर्चा जावपाक लागली. कोण कोण आसताले? मग तातूंत भितर पळय श्रीधर आसतालो, श्रीधर कामत, राजू आसतालो, शशांक शिंगूर आसतालो त्या वेळार, साई भायणेकर आसतालो, साई पण तेन्नाच मोपकार आसतालो, सादीक नुरानी म्हणून एक आमचो बरोबरचो एक इश्ट सामको आमचो क्लोज आनी अजून पासून अप्रुपा बरोबर सामको आसा अशें आशिल्ले. आनीक केतन भट आशिल्लो. असे खुबशे लोक सोयरू वर्साक बसताले आमी येवन ती. आनी आमकां सांजची थंय आयले शिवाय सुकूत लागनाशिल्लें.
आनी तशें इल्लें इल्लें करून आमचो तो ग्रूप क्रिएट जालो. अप्रूप म्हळ्यार कितें तरी वेगळें, लोक सदांच मेळटा ताचे परस कितें तरी वेगळें म्हणून कोणाक तरी सुचलें आमी अप्रूप नांव दवरया. सगळ्याक आवडलें आनी अप्रूप म्हणून आमी नांव दवरलें. ताजे पयलीं आमचें मडगांव कितें जातालें, आमी विद्यानिकेतन नाटकांत काम करताले. घाशीराम कोतवाल, लेकुरे उदंड जाले, खडाष्टक, आमची दिल्ली सदांच फर्स्ट प्रायज मेळ्ळा आनी आमी तातूंत भितर काम केलां. तेन्नाच कोंकणी भाशा मंडळांत एक नाटक काडलें, म्हणजे उदय भेंब्रेच्या अंडर खंयसर अजिपुरांतली कल्पकथा, आनी त्या वेळार तुजी भयणी आशिल्ली त्या वेळार. आनी तें नाटक इतलें गाजलें, तें बसयलें प्रकाश तळयान, इतलें गाजलें की ताजे जवळ जवळ 22-24 प्रयोग केले आमी. ताणें मागीर आमचो सत्कारय केलो. आनी त्या वेळार तें कितें म्हणपाक लागलें, फुडल्या वर्सा तुमी नाटक करात. हांव म्हणजे आमचो ग्रूप पळयलो तांणी, आनी तुमी करात फुडल्या वर्सा कोंकणी भाशा मंडळ. आमी बरें आसा. सो त्या प्रमाणे आमी तयारी केली आनीक नाटक घालपाक आमी जाल्यार अमकें नाटक करतात. त्या वेळार सुधरन राजून भश्टकार म्हणटा नाटक बरयलें. हें आमकां कांयच, आनी भरत नायक तेन्ना अध्यक्ष, आनी हें आमकां कांयच सांगनात. हय ना हय दीस तेका आमकां कितें 2-3 म्हयने एसायज जाय आसतात. आमकां हें नाका आशिल्लें, स्क्रिप्ट पळोवन आमकां हें नाका आशिल्लें, प्रॉम्प्टींग नाका आशिल्लें. तर हें कांयचें कांयच जायना. आनी ऐन वेळार आमकां ताणें सांगलें ना अंदू आमी नाटक करतात, तुमकां फुडल्या वर्सा पळोवया. तें बरें आमगेलें सगळेंच, आमी तर नाटक रेडी आसा, पात्र रेडी आसा, सगळें रेडी आसा आमगेलें. करप कितें तें बरोबर आमी रजिस्टर म्हणजे करीत. रजिस्ट्रेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट संस्था म्हणटी. तेन्ना कैसरो बाब म्हणून रजिस्ट्रार आशिल्लो, ताणें आमी ताका वचून मेळ्ळे. बाबू नायक आमचो सामको घरांतलोच आशिल्लो. बाबू मातशें ताका सांग की मातशें बेगीन आमची कर म्हणून, आनी कांय फावोर नाका आशिल्लो आमकां. त्या प्रमाणे विवेक मोर्डेकार एक आशिल्लो, तागे घरा बसून आमी कॉन्स्टिट्यूशन बी सगळें रातचे बसून ते रेडी करून एक दीस आमी सकाळीं फुडें कैसर आमालें गेले. कैसर बाब म्हळें अशें आसा, करया मरे, डोंट वरी. आनी आमगेलें तें घेतलें आनी तूं बाप्पा येयात. पण ह्या स्पर्धेची लास्ट डेट येवपाक लागल्या एंट्री घालपाची. बरें गेलें जाल्यार आमकां ताणें एक दिलें, चलन दिलें आनी स्टेट बँकेन वचून 300 कितले तरी रुपया फारीक करून यो म्हणून. आनी हांव आनी विवेक पणजे गेल्यात. सो आमी गेले, फटाफट दिले आनी आयले. तुमकां बस सर्टिफिकेट फाल्यां व्हरात. इमिडिएटली आमी काडलो आनी फॉर्म भरलो आनी कला अकादमींत व्हरून दिलो. तेन्ना ती कळंगूटकार बाब म्हण आशिल्लो तो बारके घाटाचो, आनी तो इतलो सपोर्टीव आशिल्लो. तो खूश, कित्याक आमचे ताणें एकांकिका पळयतालो तो, आनी तो सामको उमेदीन तुमकां बेस्ट केलें मग तुमी घाल म्हणून. हें जातकच नाटक घालें बिलें. आनीक एक कोण म्हाका नांव घेवपाक नाका त्या मनशाचें, ताज्या अंडर हांवें नाटकांनी कामूय बी केलां. ताणें एक लेटर दिलें खंय की ही संस्था रजिस्टर ना म्हणून. आनीक आमी कॉन्फिडंट, आमी कळंगूटकार बाबाकय सांगलां आमी जालें म्हणून आमगेलें सगळें. आनी ते वेळार कशें आशिल्लो, पोर्टेबल टायपरायटर आसतालो आनी ताजेर तें मारिल्लें आसतालें, कळ्ळें तुका न्ही. तें ताणें आमकां लेटर सांगलें, मागीर तें डिस्कस जालें, मागीर तें मनशालें म्हणून कळ्ळें आमकां. आनी आमी रोखडीच सर्टिफिकेट व्हरून तांकां दिली आनी आमची संस्था कंपिटिशनां उरली. सो एक वेगळ्याच कॉम्पिटिशनांतल्यान तुमची संस्था सुरू जाली. आनी ते मागीर रिजल्ट कितें जालो त्या नाटकांत आमकां सेकंड प्रायज मेळ्ळें. ओके. परतून ते म्हणजे प्रोफेसर आनी कोंकणी भाशा मंडळान आपलें नाटक घाल्लें काय त्या वर्सा घालेत ना. त्या वर्सा घालेत ना. मागीर आमकां कळ्ळें हाजे फाटल्यान कोण सुत्रधार आशिल्लो म्हणून. ओके. जर कोणी जर आमचे बद्दल जर कंप्लेन करता सुत्रधार आसूं शकता न्ही तो. ताजे नंतर कितें जालें, आमी अशेंच दुसरे वर्सा परती नाटक घालून गेले मुखार. आनीक तें नाटक घालतकच एक बांदोडेच्या एका संस्थेन थंय एक नाटक घालें. आनीक जो आमचो प्रोफेसर आशिल्लो पळय तो त्या सदांच ती नाटक डायरेक्ट करतालो. अकस्मात कला अकादमी, हांव नांव घेना, म्हाका तें योग्य दिसना नांव घेवप. तो प्रोफेसर ताजे कडेन आमी खूब शिकल्यात. आनीक हें जातकच तांकां परिक्षक म्हणून आपयलें तांणी. ज्याने एक नाटक बसोवपाक सुरवात केल्लें तांकां परिक्षक म्हणून आपयलें. ताणें कितें केलें, मेवण्याच्या नांवान तें नाटक घालें. बरें फायन, कांय हरकत ना, ताणें डायरेक्शन करून. नाटक जर पळोवपाक वचत जाल्यार ती बसान सुद्दां दिसनाशिल्लें. म्हाका खूब वायट दिसलें म्हणपाक की ताणें तें बसयलें काय कोणें बसयलें आमकां खबर ना. इतलें वायट दिसलें तेतून. आनी आमी वर्स कितें करताले, जेन्ना कला अकादमींत 3 प्रायजां मेळटाले पळय, एकांकिका जो नाटक, तांचे आमी महोत्सव करताले 2-3 कडेन, मडगांव आनी खंय. त्या वेळार तांकां कितें सांगलें आमी महोत्सव करया आनीक मडगांवाय करया. सगळें तयार जातालें आनी हे फाटल्यान सरताले. आमी महोत्सव केलोच. आमचे कडेन अप्रुपाचें नाटक आशिल्लें, मडगांव क्रिडा मंडळाचें नाटक आशिल्लें जें राजून बरयल्लें आशिल्लें तशें. तर अश्यो गजाली, खुबश्यो गजाली आमकां इतले भितर आमकां, पण आमी एक आशिल्ले त्या वेळार, आमी यंग आशिल्ले, डायनेमीक आशिल्ले आनी प्रत्येक मनशाक दिसतालें हय कशें जायना तें पळोवया.
ताजेरूच ही अप्रूप संस्था वयर सरली आनी मोठे तेंगशेर पावली. पळय पूण अप्रुपान कोंकणी संगिताच्या हातूंकय बरें मोठें काम केल्लें आसा. म्हणजे अजुनूय तुमचे सोयरूचे ते म्हाका दर्या दिसलो ना जावं हे जावं किंवा सुगराचे साळका फुला फूल ही पदां अजुनूय लोकांच्या तोंडाचेर खेळटात. सो एक कोंकणी आमचे सुगम संगिताक भितर अप्रुपान एक वेगळोच आनी ते कते की वेगवेगळ्या प्रयोगांतल्यान आयिल्ली पदां ही. सो तो हे कसो त्या वेळार नाटकां जाली आमची सुरू आनीक आमची भितरले आमी सांगली आमी मोलाय मेळचून बसताले शेनवार येतार आनी प्रत्येक जाण कोण कोण तेन्ना खूब उमेद हें येता सगळ्यांक कळ्ळें आमी बरोवया पदां बरोवया चाली लावया हें सगळें आमी केलें आनी आमचे कडेन खूब सायजेबल पदां तयार जाली. ती पदां तयार जाली चाली लावन आनी म्हणपा लागली कळ्ळें तुका ही सोयऱ्यो म्हणटू श्रीधराले म्हणटू केतन जाय म्हणटालो. मागीर ताजे नंतर आमची साई आशिल्लो ताजेन आमी कॅसेट काडली. पण ही जेन्ना पदां तयार जाली तेन्ना आमी खंय तरी प्रयोग करपाक जाय आमी आशिल्ले प्रयोग करपाक. त्या वेळार आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी कितें मेळिल्ली की गणेशोत्सव जातालो थंय आमी एक पावण वराचे किंवा एका वराचे पदांचो कार्यक्रम जातूंत बरोवप बसोवप हें सगळें आमगेली आशिल्ली आनी ती म्हणटकच मागीर एक वरभराचें फार्सिकल नाटक आसतालें. सतीश नायक आसा आमगेलो आतां आमचे बरोबर ना ताणें खुबशी ट्रान्सलेट केल्ली ताणें बरयल्ली दोळे पठार काळो घालो घड आयलो पण केळमो ना अशें खुबशे आशिल्ले ती खूब गाजपाक लागली आमगेली. म्हाका याद आसा की आमी पिपा पेडार केलां फोंडे सदर बाजारांत तर सामकेंच कुडचड्यार पलतडी अक्षरशः फुडले वर्साची डेट ते सांगताले आतां तुमी सांगात तुमचे कितले पयशे सांगात आमकां म्हण पयलें जोड प्रत्येक पयशे आयलो आमकां खर्च तसो जातालो आनी आमकां तेन्ना खंयचे अपेक्षाय नाशिल्ली की आमी भरपूर पयशे करप अशें म्हणून संस्थेक एक थोडे पयशे उरले जाले. ताजे नंतर आमी मळब रचलें मळब रचलें म्हणजे त्या वेळार कितें आशिल्लें अशें ट्रॅक्स बी कांय नाशिल्ले फक्त 4 ट्रॅकाचें आशिल्लें आनी गोंयांतूय तशें जायना आशिल्लें. आज सगळे कडेन जातात खूब स्टुडियो जाल्ले आसात आनी आमी त्या वेळार कॅसेट आतां तरी पेन ड्रायव बी सगळें तशें आशिल्लें ते आमी पुण्यात वचून आमी ते रिकॉर्डिंग केलें आनी मळब लायले म्हणटी कॅसेट्स काडल्यो. ती आमची इतली फामाद जाली कॅसेट आनी त्या वेळार कोणाले कॅसेटूच येवूं नाशिल्ल्यो आनी ताजे नंतर मागीर खूब तेंपान आयल्यो. पूण त्या काळांत एक पद आयकुपाक कॅसेटीचेर ते सुद्दां लोकांक तें खूब बरें दिसतालें. आमकां फोन करप आमी ती पदां मागीर खंय प्रोग्रामांत करप तांकां इतली नामना मेळ्ळी की अप्रुपाचें नांव वयर सरलें गायकाच्यांनी हाजे वैकुंठ. आतां तुमची 2 ऑक्टोबराक जी स्पर्धा जावपा आसा तिकाय बी एक वेगळोच इतिहास आसा. इतिहास म्हणटा हांव कारण तूं म्हणटा अशें की ही जेन्ना तुमची स्पर्धा जाताली तेन्ना लोक तिकेटी काडून ते आयकोपाक येताले पळोवपाक येताले. सो ही स्पर्धा कशी सुरू जाली जेन्ना आमी स्पर्धेचें स्वरूपय पयलीं सांग लोकांक कळ्ळी इतल्या खातीर तुमच्या स्पर्धेचें स्वरूप कशें आसतालें आनी कशें हें जालें. हय ताजे पयलीं सांगता लोक आमच्या प्रोग्रामाक कितें येताले 500 रुपया तेन्ना तिकेटी काडून लोक आमचे कडेन येताले. ताजें मेन कारण म्हळ्यार कितें अप्रुपाचें नांव सगळे कडेन जाल्लें आमची कॅसेट आयली आमची पदां प्रत्येक प्रोग्रामा वचून गणेशोत्सवा वचून करताले अशें वेगवेगळें केल्यार अप्रुपाक एक वेगळेंच एक उचेलेपण मेळ्ळें आनी ताका लागून लोक 500 रुपया दिवन ते प्रोग्रामाक येताले. आतां आमी कितें थरयलें गोंयांत त्या वेळार आतां काराओके बी आतां जाल्या गोंयांत त्या वेळार बरे सिंगर आशिल्ले पण ताका खंय ऑपॉर्च्युनिटी मेळनाशिल्ल्यो. सो आमी कितें करप आतां आमी तशेंच करता आमी सिलेक्शन रावंड घेतात. आतां 22 सप्टेंबरा आयतारा आमचो रवींद्र भवनांत सिलेक्शन रावंड आसा तसोच आमी सिलेक्शन रावंड घेताले. तातले अमके लोक आमी सिलेक्ट करताले वेगवेगळ्या रुपान आनी मागीर तांकां रिहर्सल घेताले आनी मागीर तो प्रेजेंट करताले. त्या वेळार आमी कितें केलें आमचे भितरले खूब जाणांच्यो तकल्यो वेगवेगळ्यो चलताल्यो. पुण्यात एक सरगम म्युजिकल नायट म्हणून एक ग्रूप आशिल्लो सुबोध चांदवाडकर म्हणटा आतां म्हाका आसता जाल्यार खबर ना आनी ते कितें करप ताणें येवप म्युजिशियन्स आमी कितें जाणां सिलेक्ट केले तेन्ना तांची कॅसेटी रेडी करताले आनी तांकां धाडटाले पूण ते प्रॅक्टीस करताले. एक दीस पयलीं ते हांगा येताले हांगा तांचे कडेन ते कलाकारां बरोबर प्रॅक्टीस घेताले आनी ते मागीर दुसरे दिसा तांचे बरोबर मागीर प्रेजेंट करताले. हे गोंयांत हो वेगळो अनुभव. अशे हे बॉलिवूड सिंगर्स वाजोवपी ऑर्केस्ट्रा करपी तांकां गोंयच्या लोकां बरोबर सिंगरां बरोबर ऑपॉर्च्युनिटी गोंयच्या लोकांक मेळ्ळी. त्या वेळार खुबशे लोक धन्य जाले खुबशे लोक वयले पावण्यारी पावले आनी अप्रुपाचें नांव खुबशें गाजलें. कळ्ळें बट इतलें तुमची चालू आसतना ही संस्था मदीं बंद कित्याक. ताजे पयलीं म्हाका आनी एक सांगपाक जाय आमची ही इतलीच कार्यावळ जाली ना त्या वेळार कारगील वॉर जालें आनी त्या वेळार
खुबशे लोक आमचे सोल्जर्स मेले. सो आमकां दिसलें आमकां जे पयशे सायजेबल येताले 500 रुपया टिकेट भरपूर पयशे येताले. तेन्ना आमी ठरयलें कारगिल वॉरांत जे कोण हे जाल्यात विक्टिम्स जाल्यात तांकां आमी हे सगळे पयशे दिवपाचे त्या वर्साचें कलेक्शन. तशें केलें आमी. ताजे नंतर शिरोड्या एक व्हडी दुर्घटना जाली. तुका याद आसतलें म्हाका खबर ना. आनी त्या वेळार खुबशे 2-3 कुटुंबांतले हे लोक मेले. तेन्ना आमी ठरयलें आमी एक पदांचो प्रोग्राम करया. लोक आमचे पद जाता काय म्हणून पळयताले. पदांचो प्रोग्राम केलो. तें जें कलेक्शन आयिल्लें तें आमी तांकां थंय दिलें. ह्यो आमच्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो. ताजे नंतर आमी मुंबय दूरदर्शनाचेर तेन्ना गोंयांत दूरदर्शन नाशिल्लें आनी जर प्रोग्राम करता जाल्यार आमकां मुंबय वचचें पडटालें. तेन्ना कोंकणी कस्तूब म्हणून एक प्रोग्राम आशिल्लो. त्या वेळार आमी 2 खेपे प्रेजेंटेशन दिलें. एक खुरुसू बर्गदार आनी ते मुकुंद नायक बी त्या वेळार आशिल्ले. आनी ते इतलें घातिल्लें त्या वेळार गोंयांत तर लोक फक्त टीव्ही पळयताले तांकां खबर ना. आनी हे पळयतकच तांकां तें खूब कितें वेगळें दिसतालें. अशी वेगवेगळे मळार अप्रुपान खुबशे त्या वेळार कामां केलीं. आतां तूं म्हणटा ते भशेन गॅप कित्याक पडले. जेन्ना एक थोडे वर्स जाले केन्ना जवळ जवळ सांगता 2004 आमचें कॉम्पिटिशन आमी 18 वर्सां नंतर बंद दवरलें. ताचें कारण म्हळ्यार गोंयांत आयिल्ले आमी सगळे आनी आमकां जोडपाक जाय आशिल्ले कितें तरी पयशे. आमचे कडेन तशे पयशे नाशिल्ले. आमी घरचे हाजेर रावताले कळ्ळें तुका. सगळ्यां कडेन तशें नाशिल्लें. सो तेन्ना आमी कितें करप आमी तर बिजनसांत भितर सरया. कोण बिजनसांत सरलो कोण सर्वीस. हांव म्युनिसिपालिटी सर्विसीक गेलो. शिकरो जावं ते आशिल्ले ते बिजनसांत जाल्ले. एक VIP गेलो. विवेक मोडेकर आपले बिजनसांत गेलो. सुरू बँकेंत गेलो. राजू आपले फुडलें हें करपाक मुंबय गेलो. श्रीधर इंजिनियर आशिल्लो. अशे खुबशे लोक आमचे साई आपल्या धंद्यात पडलो. तेन्ना प्रत्येक मनशाक इतलो टायम दिवपाक शक्य नाशिल्लो. पण आमी जें करतले तें जबरदस्त करतले हे आमचे कडेन आशिल्लें. इतले वर्सां आमी केल्लें. सो म्हळें अशें कितें करचें परस मातशें आमी गॅप घेवया. आनी ताका लागून परते 18 वर्सांनी पोरू आमी परते कॉम्पिटिशन स्टार्ट केलें. आनी आतां नवे परस सुरू केला त्या आतां हाका कसो लोकांचो रिस्पॉन्स. पोरू आमी पयलीं स्टार्ट केल्लें. पोरू आमकां जवळ जवळ 90-100 सुमारे एंट्री आयल्यो. तातूंत भितर आमचें चुकलें कशें म्हणजे आमकां आतां कळपाकय बरें पडलें. चवथीक लागून खुबशे कडेन कॉम्पिटिशन आसतात आनी ते लोक थोडे गांवांनी वता हें वता आनी ताका लागून आमकां आमी एक्सपेक्ट केल्यो तश्यो एंट्री आमचे कडेन आयल्यो नात. आयल्यो बऱ्यो एंट्री रावणाक म्हणटा हय म्हणजे पोरू आमकां जवळ आमी लास्ट 24 ते 26 सिलेक्ट करतात. ते आमकां बरें मेळ्ळेच पण आमकां पार्टिसिपेशन चड आशिल्लें तितलें मेळ्ळें ना. म्हणून आमी प्रत्येक स्कुलांनी कळ्ळें तुका हें धाडून ते टिचराक सांगून ज्युनियर सर आमकां इतले आयल्यात. आमकां आतां अशें जालां की 22 सप्टेंबराक सकाळीं 9 स्टार्ट जातलें ते सांजे पसून चलतलें. आमी तांकां सांगलां प्रिलिमिनरी रावंड आतां 22 सप्टेंबर गरविंद भवन ब्लॅक बॉक्सान. आनी आमी सांगलां की हे लोक जे येतले तांणी 1 पसून तांची एंट्री दिवपाच्यो. आमचे कडेन भरपूर एंट्री आयिल्ल्यो आसात. कळ्ळें तुका. आतां कशें मॅनेज करप हो एक आतां आमकां मोठोच प्रश्न पडलो म्हणून दुसरे वर्स आशिल्ल्या कारणान अशें. सो देवादेन जातलें. आमचे कडेन सगळे कलाकार तशे आसात. तुका आतां चर्चा सोंपयता आसतना एक प्रश्न जाता. फाटले खेपेक जेन्ना तुमी परत रिवायज केल्ले तुमचो तेन्ना तुमी एक अनावन्समेंट केल्लो की ही संस्था ही फक्त आमी आसातच पूण आतां एक फुडली पिढी तयार करपाक जाय हो तुमी केल्लो आनी त्या प्रमाणे आमचो प्रयत्न जातलो म्हणून. बरोबर. सो असो जाला काय कितें आनी फुडें कितें जावपाचें. आमचो जाला चड प्रमाणांत जरी जालो ना पण खुबशा प्रमाणांत जाला. कशें आसा आमी इल्ले लेगून परती भितर येतात. प्रत्येक जाण आपले वॉर्म अप करतात हें चालू आसा. पण आमचे कडेन पुरू सुद्दां जे सिंगर प्रायजां मेळिल्ले तांणी कोंकणी भाशा मंडळाक पेटूल म्हणटा हातूंत भितर पदां म्हळ्यात. ह्या सिंगरांक तांकां चान्स पडलो. इट्स अ टॅलंट सर्च. कॉम्पिटिशन म्हणजे परस टॅलंट सर्चय म्हणपाक जाता आमच्यांनी. आनी तें कितें जालां आतां खुबशे भुरगे आमी ओडटात. आमचे भितर येयात अप्रूप रिवायव करया मोठे जबरदस्त अप्रूप करया आनी लोकां मुखार बरे प्रोग्राम घेवन या. आतांय आमची आतां अंदू वर्सां आमी खुबशे प्रोग्रामाची एक सादारणशी टेंटेटिव्ह वळेरी केल्या. सो त्या वळेरी प्रमाणे अंदू आमी 100% कितलेशेच बरो आमी प्रोग्राम करतले हाजी आमकां आस. कळ्ळें न्ही. आनी फुडें कंटिन्यू कशें काय म्हणटा आतां त्या भुरग्यांक आतां हे भुरगे येतले तुजे कडेन ते ऑलरेडी आयल्यात आमचे कडेन भुरगे. आतां पोरू पळय पोरू आमच्याच लोकांनी सिनियर आनी आर्टिस्टांनी हे केलें कंपेरिंग केल्लें. अंदू आमचे आर्टिस्ट कोण करनात. आमी नवे भुरगे हाडल्यात यंग जनरेशनांतली ते कंपेरिंग करतले. तांकां आनी थोडी जबाबदारी दिल्यात. प्लस आमचे थोडे भुरगे आसात पळय टॅलंटेड भुरगे आसा आमचे कडेन ते आतां इनवॉल्व जाल्यात. ते आनीकय इनवॉल्व जावचे अशें आमकां दिसता. आनी खुबशे लोक एकठांय अशें करून आमी फाटल्यान आमचें घेवप फाटल्यान तांकां सपोर्ट करप कळ्ळें तुका अशें आमी करूंक सोदतात. आमकां खुबशे जाणांनी अंदू सुद्दां आमकां आभरण म्हणटे आसा पळय तांणी ज्युवेलर्स तांणी आमकां स्पॉन्सर केला मेजर एमावंट. खूब खर्च लागता.
आमचे कडेन इतलो पयशे शक्यच ना. मागीर शिकऱ्यान आपलें जालें ताणें एक सेंटाचें कितें तरी काडलां ताका चल्यान. VIP आमचो सादीक नुरानी आमचे बरोबर आसा. हाणें रवींद्र भवनान आमकां जागो हें केलो. अशें आमचें चालू आसा आनी पयशे आमकां खूब लागतात आनी खुबशे लोक म्हाका पयशे दिवपाक सोदतातय बी. काय तुका हाब्रांडान नवो शोरूम येता आनी म्हाका दिसता की अशें जर आतां पयलीं भशेन आमदार आसत लोक पयलीं आमकां खूब लोक पयशे दिताले तशें परतें जातलें हातूंत भितर दुबाव ना. आनीक जे मदीं आमी सद्याक नाये म्हणल्यार मडगांव सद्याक ती पयलींची जर कंपेर केल्यार आतां मातशें मडगांव ते सांस्कृतीक दृश्टीन मातशें फाटीं पडलां. सो दॅट लॉस्ट ग्लोरी म्हणटा ती आतां परत रिवायव जाता. करेक्ट. आनी म्हाका 100% दिसता ती लॉस्ट ग्लोरी आसा पळय अप्रूप परती मडगांव फुलोवन हाडटलें. सो ह्याच हाजेर आमी ही हांगा चर्चा थांबोवया कित्याक हो सारको पॉझिटीव नोटाचेर आमी आमची चर्चा हे करूया. एक आतांच्या भुरग्यांक खबर ना पूण म्हाका खबर आसा कारण एक तेंपार मडगांवाक एक सांजेवप म्हणल्यार तुगे सामकें आनंदोत्सव म्हणटा. हांगा आमचे पिपळापेटाची नाटकां जातालीं मागीर आमच्या विद्यानिकेतन आनी आमी एकूय नाटक सोडना आशिल्लें. त्या भायर कंपनीची नाटकां इतली येतालीं की सामकें म्हणजे बोल्सा परवडना जाल्यार पसून खंयच्यान नाल्यार खंयच्यान पयशे एकठांय करून ती नाटकां आमी घुसताले खंयच्यान तरी. आनीक अशी नाटकां क्लासीक म्हणल्यार कितें आमचे घाशीराम धर किंवा आयन वसंतात अर्द्या रात्री अशी असली सामकी क्लासीक नाटकां हांगा येतालीं. आतां ही परत फुलची अशी सगळी मडगांवकाराची इच्छा आसतली आनी सगळी गोंयची इच्छा आसतली. ह्याच हाजेर तुमचें जें तुमी काम हाताक घेतलां ताका तुमकां 100% यश मेळचें अशें आमी गोमंतक टीव्हीचे वतीन मागतात. आनी तुमची ह्या आतां 2 ऑक्टोबराक जो कार्यक्रम जावप आहा ताका आमी पयलींच परबी जातात आनीक तुका देव बरें करूं म्हणटात. कारण गोमंतक टीव्हीचे देव बरें करूं आनी अशेंच सगळे लोक हे टीव्ही पळोवनी आनी आमकां सदांच तांणी पालव दिवनी अशें आमी देवा लागीं मागतात. ह्याच हाजेर आमी चर्चा थांबयतात. सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.